नमस्कार, परत एकदा येवकार तुमकां सगळ्यांक आजच्या ह्या खास कार्यावळीन. आणि कार्यावळ खास कित्याक जाल्यार आमी जो एक मेजर इशू जो आसा, वर्ल्ड वायड इशू आसा, तो इट इज नॉट लिमिटेड टू एनी स्पेसिफीक स्पेस. इट इज युनिवर्सल आमचो एक इशू आसा, तो जावन आसा सायबर क्रायम. आणि लास्ट एपिसोडांतल्यान आमच्या वांगडा आसात सर विद्यानंद पवार, जे सायबर कमांडो आसा सायबर स्टेशन पुलीस स्टेशन रायबंदरच्यान. ते फाटलीं कितलींच वर्सां स्पेशली ह्या विशयाचेर स्कुलांनी कॉलेजींनी वचून किंवा अशें जनरल हातून वचून अवेरनेस अशें करतात गोवा पुलीस थ्रू सायबर क्रायमाचेर. आणि ते आमच्या बरोबर आसात. लास्ट एपिसोडान आमी भुरग्यांचेर जावपी अत्याचार किंवा क्रायम सायबर क्रायमाचेर उलयले, इन्वेस्टमेंट स्कॅमाचेर उलयले. आणि जशें आमी लास्ट टायम म्हणिल्लें की हो इशू जो आहा इट इज अ व्हेरी वास्ट इशू आणि यू कांट जस्ट टच अपॉन अन गो अशेंय आसा, क्रिटिकलूय आसा. तर आयच्या एपिसोडान सर तुमकां परत एकदा येवकार. नमस्कार. आजचो जो आमी फर्स्ट टच अपॉन करया तो आसा डिजिटल अरेस्ट. मेजर असो इशू आसा. सो डिजिटल अरेस्ट हो कितें प्रकार? फर्स्ट थिंग सांगपाचें म्हळ्यार इन लिगल टर्म देर इज नथींग कॉल्ड एज डिजिटल अरेस्ट. हो जो टर्म आसा हो चडसो फ्रॉस्टर जे स्कॅमर्स आसा तेंच्यांनी कॉयन केलेलो आसा. अच्छा. हांगा कितें जाता तर एक कोणी एक सिनियर सिटीजन आसूं शकता किंवा एक बरो जो नागरीक आसा आमच्या देशाचो किंवा आनी कोणाको असो एक फोन येता. खूब फावटी तांकां सांगलें जाता की तुमच्या नांवान एक पार्सल बूक जाल्लें आसा, जें पार्सल इंडियेच्यान खंय म्यानमार, कंबोडिया, लाओस खंय तरी वचपाचें आसा. आनी आमी जेन्ना तें स्कॅन केलें तेन्ना त्या पार्सलान आमकां ड्रग्स किंवा कॉन्ट्राबँड्स मेळिल्ले आसा. आनी तुमी जर पार्सल धाडूंक ना जाल्यार तुमी इन्क्वायरी खातीर तुमकां मुंबय पुलीस, दिल्ली पुलीस किंवा CBI वांगडा आमी कनेक्ट करून दिता. दुसरे फावटी खूब फावटी अशें जाता की एक डायरेक्ट मुंबय पुलीस किंवा दिल्ली पुलिसाचो फोन येता आनी तुमकां सांगता की तुमचे जे डॉक्युमेंट्स आसा ते खंय तरी मनी लॉन्ड्रींग, तुमचे जे अकाउंट आसा खंय ते मनी लॉन्ड्रींग केसीसान इन्वॉल्व जाल्लेले आसा आनी तितून तुमकां आमकां तुमचे सगळे डॉक्युमेंट्स मेळिल्ले आसा. आनी तुमी जर ते ना इन्वॉल्व करूंक ना जाल्यार तुमकां आमचे सिनियर ऑफिसरांक वांगडा आमी कनेक्ट करून दिता. तेंच्या वांगडा तुमी तुमची कितें जस्टिफिकेशन दिया आनी ही वील हेल्प यू. तशेंच खूब फावटी अशें बीन सांगलें जाता की तुमच्या मोबायलांच्यान पॉर्नोग्राफीक कंटेंट यूज जाल्लेलो आसा किंवा तुम्ही पॉर्नोग्राफी कंटेंट शेअर केला आसा, त्या खातीर आमकां तुमचो नंबर मेळ्ळो आसा आनी तुमी जर ती करूंक ना जाल्यार तशेंच अगेन आमी तुमकां आमचे सिनियर ऑफिसरांक कनेक्ट करून दिता. तेंच्या तुमी व्हिडिओ कॉलाचेर तुमचें कितें जस्टिफिकेशन तें दिया. आनी जेन्ना तांकां व्हिडिओ कॉलाचेर तांकां कनेक्ट करून दिता तेन्ना जर तुमी जर सेटअप पळयलो जाल्यार खूब फावटी हो फेक सेटअप आसा. वेरीन एक कोण तरी मुंबय पुलीस ऑफिसर बसलेलो आसता, जितून तेच्या फाटल्यान मुंबय पुलीस किंवा दिल्ली पुलिसाचे लोगोस आसता आनी मागीर तो वेगवेगळे तुमचे इंटरोगेशन करता बाबतींत. आणि जिथपर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट आहे तिथपर्यंत तुम्ही ते जो तुमची जी जागा असते ती सोडून दुसरीकडे वचूंक शकना. आणि जो कितें कितें तुमकां विचारता क्वेश्चन तेजे तुमकां आन्सर दिवपाचे असता. तुमचे डिटेल्स घेता तो, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, अकाउंट डिटेल्स घेता आनी सपोज ताका कळ्ळें की तुमच्या पर्टिक्युलर अकाउंटान जर पयशे आसा जाल्यार मागीर तो तुमकां सांगता की आमी तुमचे अकाउंट फ्रीज करतले. आनी जर तुमकां जर अकाउंट फ्रीज करपाक नाका आनी तुमकां यूज करपाक जाय जाल्यार वॉट यू कॅन डू इज दॅट तुमचो जो अमावंट आसा तो तुमी गव्हर्मेंट ट्रेजरी RBIच्या अकाउंटान आमी ट्रान्सफर करा. आमी एक अकाउंट दितलो आनी थंयच्यान ते तुमी मागीर इन्व्हेस्टिगेशन जाय सर तुमी ते यूज करूंक शकते ना, पूण मागीर इन्व्हेस्टिगेशन जालें काय ते आमी परत रिफंड करतले अशें सांगून तेंच्या कडच्यान पयशे ट्रान्सफर करपाक घेता. मोस्टली ते IMPSच्यान किंवा RTGSच्यान ट्रान्सफर करपाक ट्रान्सफर करता त्यांचा अमाउंट. आणि मागीर जेन्ना ट्रान्सफर बीन जाल्या उपरांत मागीर खुबशे फावटी लोकांक कळटा की तेंच्या वांगडा स्कॅम जाला म्हणून. पण हाका आमी अवेरनेस म्हणटात बरोबर आहा, पण तेन्ना कशें आसा तो कन्स्ट्रेंट स्पेस आसता मनशाचो की बाबा हे म्हाजी प्रायवेट हेजेर हें आसा अटॅक आसा, तो घडये उलोवंक सोदना, कोणा कडेन सांगूंक सोदना की शेअर करिना. सो असले परिस्थितीन मनस्थितीन ताणें पयलीं कितें करचें? फर्स्ट थिंग म्हळ्यार सपोज असो जर कोणी जर तांकां फोन केलो आनी सांगलें की तुमचो अकाउंट खंयचो तरी मेळ्ळो आसा फ्रॉडान किंवा तुमचे तुमच्या कितें पार्सल बूक जालें आसा किंवा तुमचे कितें पॉर्नोग्राफी कंटेंट आसा जाल्यार फर्स्ट थिंग पॅनीक जावपाक जायना. कळ्ळें? आपूण मातशें कूल रावपाक जाय. आनी ह्यो गोश्टी आसा न्ही, एक आमचो हेल्पलायन नंबर सुद्दां आसा 1930, तेजेर सुद्दां फोन करून जर तुमी विचारले की बाबा आपल्याक असो फोन येयला आपूण कितें करूं. आपले की बाबा खूब फावटी अशें जाता की त्या लोकांक एक फेक अरेस्ट वॉरंट सुद्दां कोर्टाचो धाडलो जाता. सो लक्षात दवरा, जे अरेस्ट वॉरंट्स आसा ते केन्नाच अशे ऑनलायन सेंड करिना, ते फिजिकली सर्व जाता. सो तेन्ना पॅनीक जावपाक जायना. आनी सपोज तुमी 1930 जर फोन करून जर विचारलो जाल्यार आमी तांकां बरे भशेन गायड करता आनी तांकां सांगता की बाबा ही सगळी फेक गोश्ट आसा, तेन्ना तुका पॅनीक जावपाची भिवपाची गरज ना. तुजें पर्सनल इन्फॉर्मेशन कितेंच शेअर करूं नाका, खास करून रिलेटेड तुज्या अकाउंटाचे जे बँक अकाउंट आसा ते रिलेशन कितें इन्फॉर्मेशन कितें शेअर करनाका. आनी खंय कोणा कडेन कितें तुजें पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्पोज करनाका.
सो फर्स्ट थिंग म्हणजे भिवपाक जायना आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपले पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेअर करपाक जाय. ह्यो गोष्टी जर लक्षात दवरल्यो जाल्यार ह्या फ्रॉडा पासून तुमी वाचूंक शकता. पण जर कशें आसता फोन जे येता न्ही केन्ना आमकां थोडे अननोन नंबर येता सो ते अननोन नंबर कशें हें करप म्हणजे बाबा हो अननोन फेक आसूं शकता कशें आमी हें करूं शकता. चडशे फावटी जे नंबर्स आसता न्ही ते आमचे इंडियन बेस्ड जे +91 तेतूनच्यान आयना येना. खूब फावटी ते +92चेर येता किंवा आनी कसले दुसरे जे इंटरनॅशनल नंबर्स आसा तेतूनच्यान कॉल्स येयल्ले जाता. अशे जर नंबर्स आयले जाल्यार ते प्रोबेबली तुमी जस्ट निग्लेक्ट करपाक जाय. तशेंच जर एक पर्टिक्युलर नंबराच्यान जर तुमकां कॉल येत आसा जाल्यार तुमी तो नंबर चक्षू पोर्टलाचेर रिपोर्ट करूंक शकता. गुगलान जर तुमी चक्षू पोर्टल जर सर्च केलो आनी तो नंबर जर स्क्रीनशॉट मारून तुमी अपलोड केलो जाल्यार सपोज जर खरोच नंबर जर स्कॅमान इनवॉल्व आसा जाल्यार आमची जी टॅलिकॉम डिपार्टमेंट आसा तो नंबर तो कंप्लिटली बॅन करता. अच्छा. आनी एक असोच हें आसा तो मेजर क्रायम आसा तो सेक्स्टॉशन. सो ह्या सेक्स्टॉशना बद्दल कितें हें आसा इन्फो. नॉर्मली सेक्स्टॉशन हो जो क्रायम आसा हो खूब फावटी जे आमचे जे रेप्युटेड जे पर्सन्स आसा लायक जर डॉक्टर म्हण इंजिनियर म्हण किंवा आमचे प्रिंसिपल्स म्हण कॉलेजींतले प्रोफेसर्स म्हण जे रेप्युटेड लोक आसा तांकां टार्गेट केले जाता. खूब फावटी कितें जाता जेन्ना ते सोशल मिडिया यूज करतात तेन्ना तांकां एक सोशल मिडियाचेर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट येता. आतां खूब फावटी लोक कितें समजता की बाबा आपूण ते वळखता आसतलो त्या मनशाक पर्टिक्युलर मोस्टली ते लेडीजचोच प्रोफायल आसता. सो आनी प्रोफायल बीन जेन्युइन आसता तितून अशें कितें ऑड दिसपा सारकें अशें कांय नासता. मागीर जेन्ना ते फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करतात तेन्ना मागीर तांकां मॅसेजीस येवपाक लागतात त्या प्रोफायलांच्यान आनी आमची ह्युमन टेंडन्सी आसा की बाबा कोणी मॅसेज केलो म्हणून आमी खूब फावटी तो प्रोफायल ओपन करता. आनी जेन्ना तुमी ऑनलायन आसा तुमकां खबर आसा की एक ऑनलायन तुमी ऑनलायन तुमकां दाखयता थंय हेजेर सोशल मिडियाचेर त्या टायमार तांकां एक व्हिडिओ कॉल येता. आनी व्हिडिओ कॉल आयल्या उपरांत मागीर खूब फावटी कितें जाता आमी कितें चिंतता की बाबा कोणी व्हिडिओ कॉल केलो आसतलो म्हणून आमी तो खूब फावटी रिसीव बीन करता. रिसीव केल्या उपरांत ते सायडीन मोस्टली जे कोण लेडीज आसता न्ही ते कितें करता आपले सगळे कपडे काडटा आनी एक एक्ट करता कपडे काडपाचे. आनी तुका कळटा की बाबा कितें तरी चुकीची गोश्ट जाला एक तितपर्यंत एक हाफ अ मिनीट तो 1 मिनीट जाल्लेलो आसता तूं फोन कट करता. पूण जे तुवें व्हिडिओ कॉलाचेर पळयलें तोच तुजो व्हिडिओ ते मागीर मॉर्फ करता रेकॉर्ड करून मॉर्फ करता आनी तुका परत सेंड करता आनी तुका मागीर धमकयलें जाता की आतां पळय तुजो हो व्हिडिओ आमचे कडेन येयल्लो आसा हो व्हिडिओ जर तुज्या फ्रेंड्सांक तुज्या फॅमिलीन तुज्या सोशल मिडियाचेर शेअर करूंक नाका जाल्यार तुका पयशे पे करचे पडटले अदरवायज तुजी आमी बदनामी करतले. आतां खुबशे फावटी लोकांक खबर नासता की इट्स अ स्कॅम म्हणून. सो लोक पेमेंट करतात लोक पयशे दिता आनी जे ते जितके तितके पे करता तितके तेंचे तांचो जो डिमांड आसा फ्रॉडस्टर तो वाडत वयता. तूं 10,000 पे केले काय ते तुजे कडेन 20,000 मागता. तूं 20,000 पे केले तुजे कडेन 40,000 मागता. असो डिमांड वाडत वयता. अशे केसीस आसा वेरीन लोकांनी तांकां लाखांनी पे केले जस्ट टू गेट दॅट रील जी व्हिडिओ आसा ती क्लिप आसा ती मेळपा खातीर. पूण ते पे करून सुद्दां तांकां दिवंक ना. सो हांव एडवायज करता लोकांक की तेंच्यांनी अशे जे अननोन जे फ्रेंड रिक्वेस्ट येता ते एक्सेप्ट करपाक जायना. तशेंच जर कोण तांकां मॅसेज केलो व्हिडिओ कॉल केलो जाल्यार तो एक्सेप्ट करपाक जायना तो रिसीव करपाक जायना. आनी आपले स्वताचे जे कितें जे डिटेल्स आसा ते बीन सोशल मिडियाचेर शेअर करपाक जायना. आनी असो एक हें आसा स्कॅम आसा तो इट इज रिलेटेड टू टेम्पटेशन म्हणूं शकना आमी एक आदार जातलो म्हणून अशें करतात ताका आमी लोन ॲप म्हणून एक हें आसा तो कितें विशय. खुबशे फावटी आमचे कडेन अश्यो केसीस आयिल्ल्यो आसा वेरीन आमी कितें करता तर आमकां एक बाबा पयशांची जेन्ना गरज आसा समज एमर्जन्सी पयशांची गरज पडली जाल्यार आमी कितें करता तर सोशल मिडियाचेर किंवा आमकां खूब फावटी अशें जेन्ना आमी वॉट्सॅप फेसबूक बीन यूज करता तेन्ना एक आमकां पोस्ट येयल्ले जाता की कमी इंट्रस्टाचेर तुमकां लोन मेळटलो तुमकां डावन पेमेंट कांय करचें पडचें ना किंवा तुमकां इंट्रस्ट लागचो ना जाल्यार डॉक्युमेंटेशन झिरो डॉक्युमेंटेशन अशें वेगवेगळे तांकां टेम्पटेशन दिलें जाता. आनी जेन्ना हे ॲप जेन्ना ओपन करून जेन्ना आमी लोना खातीर एप्लाय करता तेन्ना खूब फावटी एक मिनिमम अमावंट 10,000 20,000 30,000 अशें एमावंटाचें लोन तुमचें खूब फावटी अकावंटान क्रेडीट बीन जाता जेन्ना तुमी तुमचे डिटेल्स शेअर करता आधार कार्ड पॅन कार्ड किंवा बाकीचे तुमचे सेल्फी बीन शेअर करता तेन्ना तितून तुमकां तुमच्या अकावंटान ट्रान्सफर केलें जाता. मागीर जेन्ना तुमी पे करता तेन्ना इनिशियली जेन्ना तुमी 2-3 फावटी पे केल्या उपरांत मागीर तुमकां धमकयलें जाता की आतां तुवें जर 10,000 घेतला जाल्यार तुका आतां इमिडिएटली 30,000 40,000 पे करचे पडटले आनी जर तूं पे करना जाल्यार तुजे जे फोटोज आसा ते मॉर्फ करून आमी बदनामी करून तुजें नांव पिड्ड्यार करतले अशें. आतां खूब फावटी कितें जाता जे सेल्फी क्लिक करून जे घालता तर ते सेल्फी तुमकां खबर आसा फोटोज मॉर्फ करपाक व्हडली गजाल न्ही. सो ते मॉर्फ करून तांकां पयलीं धाडले जाता आनी तांकां पयलीं धमकयलें जाता आनी मागीर एक सॉर्ट ऑफ तांकां हॅरेसमेंट केलें जाता. सो ह्यो गोश्टी आमी एवॉयड करपाक जाय. खंय ना खंय तरी असले जे इजी लोन ॲप्स आसा किंवा हेजे
जे लोनांचे जे फॅसिलिटीज मेळटा त्यो खुबशे फाटी घातक आसूंक शकता. क्रॉस चेक करप क्रॉस चेक करप खूब गरजेचें आसा. तशेंच इतकेंच न्ही तर जे ॲप जेन्ना आमी ते इन्स्टॉल करता लोनाचे, तेतूंच्यान त्या लोनांच्यान आपले जे कॉन्टॅक्ट्स आसता पळय आपले सगळे ते कॉन्टॅक्ट्स ते कॅप्चर करता. अच्छा. आणि खूब फावटी अशें जाता की तो फोटो मॉर्फ केलो आसा तो तुज्या कॉन्टॅक्ट्सांक बीन ते शेअर करता की तुका भिवोवपा खातीर. सो ह्यो गोश्टी ज्यो आमचे जे ॲप जे आमकां जे आमी शुअर नासता अनव्हेरीफाईड ॲप्स आसा ते घालून घेवपाक जायना मोबायलांच्यान. कित्याक आपलो डेटा जो आसा खंय ना खंय तरी ब्रीच जावंक शकता, खंय ना खंय तरी तो व्हायरल जावंक शकता, कोण तरी कॅप्चर करून आमकां धमकोवंक शकता. ह्यो गोश्टी काळजी घेवपाक जाय. आतां लेटस्ट एक हें आसा तो टास्क बेस्ड ॲप म्हणून आसा, तो एक स्कॅम. तो कितें आतां खूब फावटी कितें आमी पार्ट टायम जॉब किंवा फूल टायम जॉब सोदता हय घरा कडच्यान बसून वर्क फ्रॉम होम बीन टायपचें आसा. वेरीन हांगासर कशें आसा की टास्क तुमकां वेगवेगळे टास्क दिले जाता. मागीर ते टास्क कशें आसूंक शकता, एक तुमी काय एक रील धाडली जाता, तुमी ती रील पळोवपाची आनी जितके तुमी रील्स पळयतले जितको टायम स्पेंड करतलो तितके तुमकां तेज्या अगेन्स्ट पयशे दिले जाता. हय. थोडे टायम्स एक पर्टिक्युलर हॉटेल आसतलें ताजो एक पर्टिक्युलर एक आयटम फूड आयटम्स आसतलो तेजे आमकां कमेंट करचें पडटा, रिव्यू दिवचे पडटा. आनी एक रिव्यू दिलो काय तुमकां एक ₹50 किंवा ₹100 कितें मेळटा. अच्छा. अशें जाता. इनिशियली तुका वेगवेगळे लेयर्स आसता. लायक लेयर वनान तुका पयलीं तुवें ते टास्क कंप्लीट केले काय तुका एक सर्टन अमावंट तुजें क्रेडीट जातलो. मागीर लेयर 2 जर तूं गेलो म्हणजे तूं एक लेयर क्रॉस करून तूं फुडल्या लेयरान पावलो जाल्यार तुका ते सांगता की तुका आतां इन्वेस्ट करचें पडटलें. तूं जर एक ₹1000 इन्वेस्ट केलो जाल्यार तुका एक 5000 मेळटले. अशें मागीर खुबशे फावटी लोक कितें करता, एक लेयर 2 लेयर 3 अशे वेगवेगळे लेयर्सांचे जेन्ना ते एक टास्क कंप्लीट करतात तेन्ना ते इन्वेस्ट करीत वयता. पूण हो जो अमावंट आसा तो तांकां खूब फावटी काडपाक मेळना, विड्रॉ करपाक मेळना. त्यांच्या अकाउंटान दाखयता की बाबा आपूण एक 10,000 इन्वेस्ट केले आनी ते 10,000 इन्वेस्ट करून आपले ते 10,000चे 20,000 जाले. पूण जेन्ना काडपाक वयता तेन्ना ते काडपाक मेळना. तेन्ना मागीर तांकां तशेंच एक तांकां टॅक्सीस पे करचे पडटले तुमकां, किंवा तुमकां आनीक फुडल्या लेयरान काडपाक मेळटले, तुमकां आनीक अमावंट इन्वेस्ट करचो पडटलो अशें सांगून तेंच्या कडच्यान स्कॅम केलो घेतात. सर लेटस्ट आमी सारके ऑन द मूव आसा ते एक आमच्या हातीन फोन आसता, एंड्रॉयड फोन. सो एंड्रॉयड फोन आमी आमचो फोन केन्ना कोण वापरीत ताची शास्वती ना. आमच्या हातीन आसता पण कोण तरी वेगळोच मनीस वापरता. सो हे जे APK फायल हॅकिंग हो जो प्रकार आहा ताजेर थोडो उजवाड घाला. खूब फावटी कितें जाता जाणा की आमकां आमचे कडच्यान खूब फावटी कंप्लेनी येता वेरीन ते सांगता की आपलो वॉट्सॅप हॅक जालो, आपलो फेसबूक हॅक जालो. हांगा जाता कितें जाणा तर एक ह्या जेंच्या कोणाचो हॅक जाता तांकां एक नॉर्मल मॅसेज येयल्लो जाता आनी त्या मॅसेजीन एक लिंक आसता. आनी तो लिंक बीन असो आसा की तो टेम्पटेटींग लिंक्स आसता की तुका कितें तरी एक बरो कसलो तरी ऑफर बिफर आयला बीन अशें म्हणून सांगता. आनी खूब फावटी लोक कितें करता ते लिंक क्लिक करता. फ्रॉस्टर कितें करता, ह्या लिंकाक एक APK फायल किंवा जेका आमी हॅकिंग फायल म्हणटा ती अटॅच करता आनी तुज्या मोबायलान धाडटा. जेन्ना ते आमी ते लिंक क्लिक करता तेन्ना ती APK फायल जी आसा किंवा जी हॅकिंग फायल आसा, जे ॲप आसा तो तुज्या मोबायलार रिमोटली वयता आनी इन्स्टॉल जाता. आनी तूं जे कितें एक्टिविटीज करता ते सगळ्यो एक्टिविटीज त्या हॅकराक कळटा आनी इनडायरेक्टली तुजो फोन हॅक जाता. तसोच तितूनच्यान मागीर तो तुजो जो OTP आसा तो घेवन तुजो वॉट्सॅप हॅक करूं शकता, तुजो फेसबूक हॅक करूं शकता आनी मागीर तुजो जो पासवर्ड आसा तो ऑल्टर करून मागीर तो आपलो पासवर्ड दवरूंक शकता. आनी मागीर तुका जर तो जर अकावंट रिकवर करपाक जाय जाल्यार तुका मागीर तेज्या खातीर तो पयशे डिमांड करता. सो सांगतलें म्हळ्यार जे अनव्हेरीफायड लिंक्स आसता किंवा जे अनव्हेरीफायड ॲप्स आसता ते कसलेच आपल्या मोबायलान घालून घेवपाक जायना, कित्याक तितून तर हॅकिंग जावपाचे आपले चान्सीस खूब आसा. तशेंच खुबशे लोक आपले डेट ऑफ बर्थ किंवा आपलो कोणाच्या भुरग्यांचो डेट ऑफ बर्थ अशे पिन नंबर्स बीन दवरता, पासवर्ड्स दवरता. सो ते सुद्दां दवरपाक जायना, कित्याक तर ते सोशली इजी आसता क्रॅक करपाक. आनी ते जर एकदां क्रॅक जाले जाल्यार तुमचो जो डेटा आसा तो हॅक जावंक शकता आनी तुमचो डेटा सगळो व्हायरल जावंक शकता. सायबर क्रायम येदो व्हडलो वास्ट हो आसा, स्पेस आसा जंय घडये आतां लिटरली आमी जेन्ना झगडटा तेन्ना फेस टू फेस झगडटा दिसता कोणा कडेन, पण सायबर क्रायम इज अ स्पेस वेर इन यू फायट विथ अ अननोन एनिमी म्हणटा तशें. पोलीस डिपार्टमेंट किंवा सायबर क्रायम डिपार्टमेंट कशें पळयता काय वॉट आर द कितें कितें स्टेप्स घेता? पयली स्टेप म्हळ्यार आमी लोकां मदीं खुबशे अवेरनेस करता. आमचे जे SP सायबर क्रायम आसा श्री राहुल गुप्ता IPS एक खूब कॉपरेटीव आसा आनी केन्ना बीन कोणी तेंच्या कडेन एप्रोच जाता तेन्ना ते सदांच तांकां हेल्प करता, गायड करता. आनी तेंच्या गायडन्साच्या अंडरूच आमी खुबशे अशे अवेरनेस प्रोग्राम केलेले आसा. तशेंच फाटल्या फावटी इवन चतुर्थीक सुद्दां आमी एक सुरक्षीत गोंय हो एक कॅम्पेन लॉन्च केलो. तशेंच आमी खंय बीन कितें प्रोग्राम जाता थंय बीन आमी लोकांक सायबराचेर अवेरनेस करता.
आणि रिसंटली एक आमी spotthescam.in म्हणजे एक वेबसायट लॉन्च केलेली आसा आणि ही जी वेबसायट आसा ती खूप युजफूल आसा कित्याक तर सपोज जर बाय चान्स एक तुमकां सपोज जशें आमी फाटल्या एपिसोडान उलयलेले एक सपोज फेक वेबसायटीचो सपोज तुमकां एक लिंक आयलें तर तुमकां खबर ना की ती वेबसायट खरीच फेक आसा काय ओरिजिनल ती जर तुमकां सोदून काडटलो जाल्यार ही जी लिंक आसा ती कॉपी करपाची आनी थंय ते spotthescam.in ह्या वेबसायटीचेर पेस्ट करपाची आनी सर्च करपाची एक पर्संटेज सपोज तिची जर लेस दॅन 50% जर तेजे जर रिजल्ट दाखयता जाल्यार समजपाचें की ही 90% तरी वेबसायट स्कॅम आसा किंवा फेक वेबसायट आसा म्हणून सपोज मोर दॅन 50, 75, 80% जर दाखयता जाल्यार ती जेन्युइन वेबसायट समजपाची तशेंच सपोज जर तुमकां सपोज एक एपाचें सपोज एक लिंक आयलें किंवा ॲप सपोज कोणी धाडलो जाल्यार .apk फायल धाडली जाल्यार ती .apk फायल तुमी थंयच तशेंच क्लिक करून कॉपी पेस्ट करून ती स्कॅन करूंक शकता आनी स्कॅन केल्या उपरांत तुमकां कळटलें की वेदर दॅट फायल इज रियली मेलिशियस काय ना ती सपोज जर ती मेलिशियस आसा जाल्यार ती क्लिक करपाक जाय इन्स्टॉल करून घेवपाक जायना आणि सपोज ती सेफ आसा जाल्यार तुमी ती क्लिक करून इन्स्टॉल करून घेवंक शकता हो स्पॉट-द-स्कॅम जो ॲप जी आमची वेबसायट आसा ती खूप युजफूल आसा त्या बाबतींत पॅरेंटल कंट्रोल ॲप म्हणून तुमी उलोवंक सोदताले हय पॅरेंटल कंट्रोल ॲप्स मोस्टली हे पॅरंट्सांक यूज जाता तेतून ते जे ॲप्स आसा लायक खुबशे ॲप्स आसा लायक गुगल फॅमिली लिंक आसा नॉर्टन फॅमिली आसा कस्टडी आसा बाक आसा हे जे ॲप्स आसा हे तुमी तेजे जे बेज वर्जन आसा जे किड्स वर्जन आसा ते तुमच्या भुरग्यांच्या मोबायलान घालूंक शकता आनी जे पॅरेंटल जे वर्जन आसा ते तुमच्या मोबायलान घालपाचे मागीर भुरगे तुमचे कितें एक्टिविटीज करता ते सगळें तुमी मॉनिटर करूंक शकता इवन भुरग्यांचे लोकेशन सुद्दां भुरगीं सपोज खंय आसा जाल्यार ते तुमी लोकेशन तेतूंतल्यान ट्रॅक करूंक शकता तशेंच सपोज भुरगे ॲप्स पर्टिक्युलर ॲप सपोज आसा जे भुरगे सपोज पळोवपाक जायना भुरग्यांक घालपाक जायना आनी ते सपोज भुरगे इन्स्टॉल करपाक वयता जाल्यार तेन्ना तुमच्या कडेन परमिशन येतलें तर तुमकां दिसलें की ते ॲप सपोज जर सेफ आसा जाल्यार तुमी परमिशन दिलें जाल्यार ते भुरग्याच्या मोबायलान घातलें येतलें नाजाल्यार सपोज तुमी परमिशन दिवंक ना जाल्यार ते ॲप घालपाक मेळचें ना भुरग्यांक सो डायरेक्टली तुमी तुमचो भुरग्यांचो जो मोबायल आसा तो तुमी मॉनिटर करूंक शकता पॅरेंटल कंट्रोल ॲपान आनी खुबशे युजफूल आसा आनी खुबशे बरे ॲप्स आसा जशें आमी सर आतांच म्हळें की वी आर फायटींग अ अननोन अनसीन एनिमी सो पुलीस यंत्रणा सायबर सेल थ्रू आउट नेटवर्कान काम करता तेच सायबर इंटरनेट वापरून हें करता सो वॉट इज दॅट सक्सेस रेट म्हणजे आज मेरेन सक्सेस रेट कसो कितें आहा आनी सक्सेस रेट कमी आसलो किंवा जाल्यार लोकांनी कितें करचें सक्सेस रेट म्हळ्यार कितें तर आमी आमचे जो मॅक्झिमम आमी एफर्ट्स घातला आनी आमी खुबशे केसीस क्रॅक बीन केल्यो आसा वेरीन आमी खुबशे एक्युजांक धरलेले आसा पुणून आमचे पुलीस इंडिव्हिज्युअली काम करूंक शकना तांकां लोकांचो बीन सपोर्ट जाय कित्याक जर लोकांनी खंय ना खंय तरी जर थोड्यो बारीक बारीक गोश्टी आसत जर लक्षांत दवरले आनी स्वताक जर सायबर हेजे गोश्टी पासून जर सेफ दवरले जाल्यार खुबश्या फावटी ते बीन सेफ आसतले पण आमच्या बाबतींत जे कितें करपाक जाय लायक इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय एक्युजाक धरपाक जाय ताका कितें बाकीचे जे लिगल फॉर्मेलिटीज करपाक जाय ते आमी सगळें करता आनी आमची सक्सेस रेट बरी आसा आमी चडशे केसीस क्रॅक केलेले आसा तितून आमी एक्युजांक धरूनय बीन हाडलेले आसा आनी सायबर क्रायम हो खरेंच बऱ्या भाशेन काम करता आनी सगळे आमचे जे स्टाफ आसा ते सगळे वेल ट्रेन स्टाफ आसा आनी व्हेरी इफेक्टीव स्टाफ आसा आमचे जे इन्चार्ज PI दीपक पेडणेकर आसा ते बीन भरपूर कॉपरेटीव आनी भरपूर हेल्पफूल आसा आनी ते केन्ना तेंच्या कडेन कोणीय सपोज तेंच्या कडेन एप्रोच केलो जाल्यार ते लोकांक सदांच गायड करता आनी जे कितें बऱ्यो गोश्टी आसा ते तांकां सांगता सो आमी हे जे बरे कितें इनिशिएटीव करता तितून आमकां लोकांचो सपोर्ट जाय आनी लोकांनी खंय ना खंय तरी आपलो जो पर्सनल डेटा आसा आपलो जे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आसा ते प्रोटेक्ट करपाक जाय ते खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी बाकीचे जे गोश्टी आसा करपाक जाय ते आमी करतात तशेंच इनकेस तुमच्या कडेन जर कितें स्कॅम जालो जाल्यार 1930 हो आमचो हेल्पलायन नंबर आसा किंवा www.cybercrime.gov.in ही वेबसायट आसा थंय वचून ते तुमचे कंप्लेनी दिवंक शकता आनी जितके बेगिना तुमी कंप्लेंट दितले तितके तिचे बेगिना तेजेर एक्शन जातले आनी तुमचो जो कितें जो फ्रॉड एमावंट आसा तो फ्रीज करपाक तो सेव करपाक आमकां बरें पडटलें तुमी जर 2-3 हे सांगला हांव परत रिपीट करता spotthescam.in ही एक आसा दुसरे पॅरेंटल कंट्रोल ॲप हय सारकें हेल्पलायन आसा 1930 हय आनी चक्षू पोर्टल हय चक्षू पोर्टल हे 4 माध्यमां जितूर आमकां म्हणजे पोलिसा कडल्यान लोकां खातीर एक आदार असो आसा तशेंच आनी एक आसा एक टॅफको पोर्टल म्हण आसा टॅफको पोर्टल तुमी जर टॅफको पोर्टल गुगलान सर्च केलें आनी तुमी ओपन केली जाल्यार तुमी
जो तुमचा आधाराक जो नंबर लिंक्ड आसा मोबायल नंबर लिंक्ड आसा तो तुमी थंय नंबर घालपाचो मागीर नंबर घातल्या उपरांत तुमकां एक OTP येतलो तो OTP तुमी जेन्ना सबमीट करतले जाल्यार तुमच्या आधाराक जितके सपोज नंबर्स लिंक्ड आसा त्या आधाराक घेवन सपोज तुमी कितके नंबर्स घेतलेले मोबायल नंबर ते सगळे लिस्ट जातले थंय एक पर्टिक्युलर नंबर जर तुमकां दिसता की हो आपूण घेवंक ना खंय तरी आपल्या वांगडा कोण तरी स्कॅम करून हो नंबर घेतलेलो आसा तर तो तुमी नंबर थंय रिपोर्ट करून तो ब्लॉक करूंक शकता सो एक टॅस्को पोर्टल सुद्दां खूब इम्पॉर्टंट आसा की खूब फावटी लोकांक खबर नासता की तेंचे जे आधार ते खंय दिता ते सारके जेन्युअनली यूज जाता काय मिसयूज जाता सो ते सोदून काडपाक सुद्दां टॅस्को पोर्टल हेल्प जाता जशी आमी सुरवात केली वी स्टार्टेड विथ इंटरनेट डेव्हलपमेंट टेक्नो डेव्हलपमेंट समअप करूंक गेलो जाल्यार सो तेच हांव विचारूंक सोदता परत तुमकां की आमी इंटरनेट तयार केलें आमी कनेक्टिविटी वाडयली खूब लागीं पावले बट तरी सुद्दां प्रश्न एक जाता की हाव सेफ इज इंटरनेट अँड सोशल मिडिया इंटरनेट आणि सोशल मिडिया खूप सेफ आसा प्रोवायडेड आमी सेफली यूज करपाक जाय कळ्ळें अननोन वेबसायट्स ओपन करपाक जायना अननोन कंटेंट स्पेशली फाटल्या फाटी सांगलें की चायल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट जेका आमी CSAM म्हणटा कळ्ळें ते कंटेंट शेअर करपाक जायना कोणी ते कंटेंट व्यू करपाक जायना कंटेंट स्टोर करून दवरपाक जायना बिकॉज इट इज अ पनिशेबल ऑफेन्स अंडर IT सेक्शन्स तशेंच आपले पर्सनल सांगलें आपले पर्सनल फोटोज व्हिडियोज आपलो पर्सनल एड्रेस कोणाक शेअर करपाक जायना आपले बँक डिटेल्स कोणाक सांगपाक जायना OTP शेअर करपाक जायना तशेंच आप सपोज जॉबा खातीर बी सपोज आमी खंय आउटसायड इंडिया जर जेन्ना आमी एप्लाय करता तेन्ना सदांच ते व्हेरीफाय करपाक जाय की खरोच तो जॉब ती कंपनी आसा काय ना ती पेमेंट करतना जेन्युनिटी खूब इम्पॉर्टंट आसा पेमेंट करतना सदांच पेमेंट करपाक जाय ती वेबसायट जी आमी ओपन करता ती सेक्युर्ड वेबसायट आसा का अनसेक्युर्ड आसा ते चेक करपाक जाय लायक HTTP जर वेबसायट आसा जाल्यार इट इज अनसेक्युर्ड सदांच HTTPS जी वेबसायट आसा ती सेक्युर्ड वेबसायट आसा तशेंच अननोन लिंक क्लिक करपाक जायना अनव्हेरीफायड एप्स आपल्या मोबायलान घालून घेवपाक जायना तशेंच 1930 स्कॅम जालो जाल्यार इमिडिएट रिपोर्ट करपाक जाय की गोल्डन अवर्स खूब इम्पॉर्टंट आसता जितके बेगिना तुमी रिपोर्ट करतले तितके आमकां बेगिना तेजेर एक्ट करपाक आनी तुमकां जो एमावंट आसा तो सेव करपाक आमकां हेल्प आमकां करपाक मेळटलें सो ह्यो थोड्यो गोश्टी आसा त्यो खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी लोकांनी जर काळजी घेतली जाल्यार सोशल मिडिया आनी इंटरनेट सेफली वापरूंक शकता ल्हान भुरगीं चडशीं जे आमचे जे इंटरनेटचे बरे युजीस आसा एज्युकेटीव युजीस आसा ते करूंक शकता ते यूज करूंक शकता आनी थंय आपलो बरो एक फुडार करूंक शकता परत एकदां हांव तुमचेच शब्द सांगता हे क्रायम घडपाक जितके ते क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबल आहा तितले आमी आसा जशें की बिकॉज ऑफ अनअवेरनेस एक सेकंड इज ग्रीड आनी थर्ड फियर सो ह्या 3 गजालींचेर आमकां काम करूंक जाय अवेरनेस हाडपाक जाय जशे आमच्या वांगडा आसात सायबर कमांडो तशें म्हाका दिसता प्रत्येक मनशान प्रत्येक लोकांनी एक सायबर सिपाही जावपाची गरज आसा ह्या फायटान ह्या फायटीक तोंड दिवपाक आमचो जो दुस्मान जो आसा तो अननोन आसा अनसीन आसा सो ह्या फायटान फक्त पुलीस यंत्रणाच न्ही सायबर यंत्रणाच न्ही जाल्यार सगळ्या लोकांनी एकठांय येवन फायट करपाची गरज आसा हेजे फुडलें जे वॉरफेअर आहा तें सायबर वॉरफेअर आसतलें जातूर फक्त सायबर स्पेस वील प्रूव द सुपिरियरिटी ऑफ एनी कंट्री एनी नेशन सर तुमी हांगा आयले ह्या विशयाचेर जो खरोखर व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू आहा व्हेरी क्रिटिकल इशू आहा तेजेर विस्तारीतपणान सारके विस्तारान सांगलें इन्फॉर्मेशन दिलें टायम काडून हांगा आयले तेज्या खातीर तुमकां चडांत चड देव बरें करूं आनी म्हाका बी तुमच्या स्टुडंटान लोकांक इन्फॉर्मेशन सांगपाक चान्स मेळ्ळो तेज्या खातीर तुमचो बीन हांव देव बरें करूं थँक्यू